सान्नां काडली म्हणटकूच हे खोल्यार घालीत जाल्यार बरी पडटा ते उदक तेजेर येता आनी लुगोट भिजोंक जाय आनी हेचेर घालूंक जाय ते रोखडी न्हिवतात आनी मागीर काडूंक मेळटा बेगीन सो ओदोच्यान तुम्ही गेस करता आसतले आमी मेरियन 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 म्हणटा ते कोण मेरियन सो शी इज मेरियन हू वर्क्स विथ अस इन प्रुडंट आनी वी कॅन फील दॅट शी हॅज पॅशन फॉर कुकिंग सो दिस टायम शी इज गोइंग टू हेल्प हर मदर इन प्रिपेरींग गोड वडे न्ही या गोड वडे सो मेरियन आतां तूं आमकां सांग की हाका कितें कितें लागतलें तें ह्या गोड वड्या खातीर तुमकां लागतलें 1 किलो पीठ थोडीशी साकर मीठ आनी उदक तुवें कसलें पीठ घेतलेलें आतां पीठ हें गव्हाचें पीठ घेतलेलें आसा उदक मिक्स करतना तितून इल्लीशी साकर आनी मीठ उडोवंक जाय आनी मोहन घेवपाचें तें ओके पूण तें शिजोवपाचें बी कांय ना डायरेक्ट बेश्टेच विरगळून घेवपाचें Marian, what else you have learned from your mom? Traditional things? I just help my mom, especially during Christmas season. Making dodol, dos, bibinka. I cannot still forget the taste of your mother's hand. I learned many things from her. Other dishes. Okay. She always guides me. If you do like this, do like that. Auntie, how much time does she give you? Mostly in the morning. Yeah. She helps her brother to prepare tiffin. And when she's when a feast comes, that time also. कित्याक आमचो शेड्यूल इतलो बिजी आसता की वी एक्चुअली कांट गिव टायम एट होम आनी कितेंय सुबेज आसलें काम जाल्यार हांव म्हणटा ताका मागीर तुजी शिफ्ट चेंज कर जाता जाल्यार काम आहा हय एक्चुअली म्हाका दिसता तें ऑल रावंड हे म्हाजे खातीर मागीर कित्याक घरा लागीं तें रांदपाचें कोत्ता आनी मागीर तेचे भायलें हेर अदर थिंग्स वेजिटेबल कार्विंग हय बरोबर मेरियनाक वेजिटेबल कार्विंग आवडटा कित्याक सांग ते नेटाचेर बसून वेगवेगळे ते आयडियाज घेता अरे अशें कशें कार्विंग करप आनी कोणूय सांगत केन्ना ऑर्डर दी जाल्यार ते मागीर ती कोत्ता बस खरें तुमी म्हणटा तशें तें ऑल रावंड हय
पयलीं चपाती कशी व्हडली लाटून घेवप. आनी ते पातळ आसूंक जाय दाट आसूंक जाय अशें कितें आसता? चड पातळ जाल्यार ते फुलोना. फुलना. मातशें मिडियम आसूंक जाय, चडूय दाट करना. ओके. ज्या तरेन मेरेन लाडटा पळय, यू कॅन मेक आउट दॅट शी रियली वर्क्स एट होम. So Avinash, amche dishes are ready and auntie has given me a plate full of fruits, Yes. which is a significance म्हाका दिसता of this festival. Auntie, thank you so much. तुवें तुजो इतलो busy scheduleतलो आमच्या खातीर time काडलो. Thank you so much. वेलकम. आता म्हाका दिसता आमी Special taste thanks मेरियानाकूय दिवपाक जाय. या so म्हाका दिसता आमी taste करून पळोवया. Uncle, you can also taste with us. Nice. बाजारात मेळटा त्याच्यापेक्षा 100 वाट्यांनी बरें आसा. सो ट्राय एट होम. आनी ते जाता तितल्या सिंपल तरेन तुमकां एक्सप्लेन केला. खरेंच बरी जाल्या, बरी टेस्ट आयल्या. आनी आतां with the jaggery, this is my favorite. तितून ते गोड घातला. नाव आय कॅन मेक द डिफरन्स म्हणजे माडाचे गोड आणि उसाचे गोड. आमी खावपाक कितें मग्न जाल्यार दॅट वी डोंट वॉन्ट टू टेल यू हाव इट इज कशें आसा आनी कितें तें तुमी प्लीज घरा ट्राय करा. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेस्ट. नेक्स्ट टाइम आय थिंक घरा जेन्ना जेन्ना आमगेर पुरयो जावं वडे करतले आय विल एड शुगर इन इट. मेरेनान पीठ इतलें मळा की इट हॅज टू बी गुड. Auntie, thank you so much once again. Merin to you too.
वेलकम. So this was our yet another journey in search of good food and only good food. ह्यो ज्यो आमी सांजेवेच्यो तुमकां डिशीज दाखयल्यो त्याची चव कशी आसली हें आमकां कळोवपाक विसरू नाकात. आनी एक काम करात, तुमच्या एरियेन असे काय फूड जॉइंट्स आसात आनी तांची कितें तरी स्पेशालिटी आसात जाल्यार आमकां कळयात. You can contact us at features@prudentmedia.in. आतां तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and always stay connected आनी with अश्यो us. वेगवेगळ्यो डिशीज तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. या फावट बायटेड चुकला आसत, you can log in to www.prudentmedia.in. आणि एक काम, दर शुक्रारा सांजे 7:30 वरांचेर आणि 9:30 वरांचेर बायटीट प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरू नाकात. Keep watching Prudent. देवेन चल. देवेन हांगा यो रे ते मोबाईल दवर भितर हांगा यो हे बोट दवर. ए ती गेली रे यो रे धर रे गोट. बेजार हटत रो ओपनच भांडण होता. बाबडो रे देवे. मछली फंस गई. विवा संजाओ, विवा संजाओ.